माध्यम प्रश्नाचे राजकारण बरोबर न्हय आणि केल्यार खंय पच्चे ना. मुख्यमंत्री पार्सेकरान चिटकावणी दिल्या. सरकारान नव्या 94 कोंकणी आणि मराठी प्राथमिक शाळांक परमिशन दिला आणि त्याच बरोबर 134 इंग्लिश स्कुलांच्या ग्रांट साल्वार केल्यात. फुडें हे ग्रांट चालूच उरतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केलां. बुधवारा तांणी SCERTच्या नव्या बिल्डिंगेचें उक्तावण केलें. SCERTचे नवे बिल्डिंगेचे परवरे उक्तावण केले. प्राथमिक स्तराचेर माध्यम विषय जो ह्या सरकारान मातृभाषेतून शिक्षण होच घेतलो, होच फुडें गेलो आणि त्यामुळे 94 शाळांक आमी प्राथमिक शिक्षण कोंकणी किंवा मराठीतून घेणाऱ्या 94 नवीन शाळांक आमी मान्यताय दिली. तांकां एनकरेज करपा खातीर, इन्सेंटीव दिवपा खातीर, इन्सेंटिवायज करपा खातीर आमी प्रत्येक विद्यार्थ्या फाटल्यान दर म्हयन्याक 400 रुपया एडिशनल ग्रँट्स दिल्यात. पूण एक गजाल आमी केली की ज्यो 134 शाळा ज्यो इंग्रजी माध्यमांतसून आसल्यो आणि जांकां ग्रँट मेळटाली त्यो आमी हालोवंक ना. Those have been continued. We have protected them and our protection will continue. भाषा माध्यमाच्या विशया वयल्यान म्हाका दिसता राजकारण करप योग्य न्हय. ते जनतेक रुचचें ना आनी पचचेंय ना. एडेड इन्स्टिट्यूशनांक सुद्दां बरे कॅम्पसीस आसचे, बरे प्रिमायसीस आसच्यो म्हणून ह्याच सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रँट स्कीम केली, जेतून प्राथमिक शाळेक 50 लाख पर्यंत, हायस्कुलाक 1 कोटी पर्यंत आणि हायर सेकंडरीक 2 कोटी पर्यंत आमी फिनान्शियल असिस्टन्स दितात, of which 50% is in the form of a grant and 50% is in the form of a loan. आम्ही तुमच्याच मागणी खातीर अंदूच्यान वॉचमन आणि लायब्ररियन दिलो. खूप वर्सांची मागणी. वोकेशनल टीचर्स जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस असले and who had put in minimum 5 years of service have been regularized. तुकाराम मराठे, प्रुडंटा खातीर. आधार कार्ड असल्यार खंयच्याय 16 ते 30 वर्साच्या तरणाट्याक सरकाराची गोवा युवा संवाद स्कीम लागू. 3G 3GB डेटा आणि 100 मिनटां टॉक टायम फ्री. ही स्कीम GL वोडाफोना बरोबर मिळून चालीक लायतले. येता त्या शेनवारा सावन पणजी आनी ताळगांवां स्किमीचे सेंटर चालू जातले. नवीन नंबराक पोर्टेबिलिटी फॅसिलिटी मात ना. We are having camps in all 54 colleges of Goa which are affiliated with Goa University. हांगा प्रत्येक स्टुडंटाक रजिस्ट्रेशन करपा खातीर, फॉर्म भरपा खातीर, सगळी आतां फॉर्म भरपा खातीर आज म्हाका दिसना स्टुडंटांक कसली हेल्प जाय. सो ती फॅसिलिटेट करपा खातीर देर वील बी कॅम्प्स ऑर्गनायज्ड इन दीस कमिंग मंथ इन 4 हायर सेकंडरी. सो वी विल ऑल्सो बी हॅविंग camps there in the higher secondaries. Start with, we have taken Panji and Taligaon, which is going to be immediately from Saturday onwards. GL is going to verify the forms and the applicant is going to get an SMS. After getting an SMS, you have to visit those Vodafone outlets आणि तुमचे आधार कार्ड घेवन वचपाचें. थंय तुमचे बायोमेट्रिक्स व्हेरीफाय जातले आणि मागीरूच तुमकां सिम कार्ड हँडओवर जातलें. आतां ती नंबर पोर्टेबिलिटी फॅसिलिटी इज नॉट अवेलेबल अंडर दिस स्कीम. नो, दिस स्कीम इज फॉर एवरीबडी हू इज इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 30 years. 3 वर्सां खातीर ही स्कीम आसा आतां. सो जो आता कोण 28.5 आसा, प्रोबेबली 1.5 वर्सान ताची ती डिएक्टिवेट जातली. आता हाज्या अंडर आमकां 3GB 3G हाय स्पीड इंटरनेट डेटा आणि 100 मिनिट्स ऑफ लोकल टॉक टायम वो प्रत्येक एज आपले 16 years to 30 years हाच्या अंडर जो
हांगचो रेजिडंट आसा गोंयचो ताच्या खातीर मेळटलो. आतां फॉर्म्स फॉर दीस स्कीम will be available at 16 Vodafone centers across Goa, the list of which will be provided to you now. From Monday, that is 12th December, that is total 65 centers are there for collection of forms across Goa, covering all 12 talukas. म्हणजे ह्या 65 लोकेशनाचेर फॉर्म्स एक्सेप्ट करप जातले. अख्ख्या सोशल मिडियाचेर एक न्यूज व्हायरल जाल्ली आसा की गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सिम कार्ड म्हणून एक वेबसायट, ही फेक वेबसायट आसा, ही सगळ्याक सर्क्युलेट जाता आनी हाजेर फ्री सिम अवेलेबल म्हणून लोकांच्यो सगळ्यो डिटेल्स मागप चल्ल्या. वेर दे आर आस्किंग फॉर नेम, देर एक्झिस्टींग फोन नंबर, एज, चॉयस ऑफ सर्कल, असल्यो सगळ्यो डिटेल्स मागप चल्ल्या. सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा की असल्या फेक हाका बळी पडचे न्ही म्हणून. घेऊया एक ब्रेक.